म्हाका आम्ही 8 महिन्या पयलीं सांगिल्ले की भारतीय जनता पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री मुखेलमंत्री सगळे ह्या स्कॅमान इन्वॉल्व आसा म्हणून 8 महिन्या पयलीं सांगिल्ले. 8 महिने जाले ते डिनाय करताले आणि म्हाका दिसता फाटले हांवें स्टेटमेंट काडले तातूंतय परत तांणी डिनाय केल्ले की भारतीय जनता पार्टी इज कॉन्फिडंट की पोलीस हातूंत भितर प्रॉपर प्रोब करता म्हणून. कांय प्रोब करना. आमी मागला ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करचें म्हणून. दम आसा जर भारतीय जनता पार्टीन जाल्यार इमिजिएटली ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करचें. पुलीस ह्या गोष्टीचेर पालव घालता. पुलीस खंय तरी हातूंत भितर कनेक्शन जे भारतीय जनता पार्टीच्या मंत्र्यांकडे आसा, मुखेलमंत्र्याकडे आसा. हांव स्ट्रेट सांगता आज, इफ मुखेलमंत्री भितर इन्वॉल्व ना जाल्यार ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करपाक कित्याक फाटीफुटी जाता. दर दिसांनी स्पोक्सपर्सन येता आनी सांगता पुलीस आर डुईंग इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपरली म्हणून. आज तुमची एक ऑफिस बेरर जी नुवेची एज पर हर ओनली ती नुवेची महिला मोर्चा अध्यक्ष आशिल्ली म्हणून किंवा महिला मोर्चान सामील आशिल्ले म्हणून तिजे आज फोटो आयला भारतीय जनता पार्टीच्या लिडर्सा बरोबर. तिजो केक कापता माविन गुदिनो. हे सगळो जो केक आसा, जो स्कॅमाचो केक आसा, तो भारतीय जनता पार्टीन खाला, भारतीय जनता पार्टीच्या मंत्र्यांनी खाला, लिडर्सांनी खाला म्हणून तुमकां भंय दिसता. कम फॉर अ डिबेट. हांवें तुमकां चॅलेंज दिल्या. तुमचो कोणी प्रेसिडेंट किंवा एक एमएलए खंयचोय कोण आसा तो पब्लीक डिबेटाक येवचो ह्या स्कॅमाचेर हे सांगपाक की भारतीय जनता पार्टी हातूंत भितर इन्वॉल्व ना म्हणून. पुलीस डिपार्टमेंटाचेर आमकां विश्वास ना. पुलीस, गोवा पुलीस आज नो लॉंगर इज इंडिपेंडंट. ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करपाक भिता कित्याक तुमी? सीएम इज नॉट इन्वॉल्व, मंत्री इन्वॉल्व ना, भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व ना. मान्य करता, कर अपॉइंट ज्युडिशियल कमिशन. ऑर एल्स बॅ म्हण. परत एकदा सांगता, बॅ म्हण आणि मान्य कर की तुम्ही सगळे इन्वॉल्व आसा, तुमचे मंत्री इन्वॉल्व आसा. केक कापता तो तुम्ही सगळ्यांनी खाला. नॉट जस्ट माविन गुदिनो हू एट दॅट केक फ्रॉम द हँड्स ऑफ दॅट लेडी हू इज बीन अरेस्टेड. ऑल हॅव इटन दिस केक. सगळ्यांच्या तोंडाक क्रीम लागल्या आणि ती क्रीम दिसपाक जायना म्हणून ते म्हणटा की पुलीस डिपार्टमेंट करतले सो दॅट यू कॅन कवर अप. बरे भशेन सगळे एकठांय करून कुशीक दवरल्या. हांव जेन्ना वेळ येतलो तेन्ना हळूहळू सगळे डॉक्युमेंट काडटा. आणि हाची आमकां म्हायती मेळ्ळ्या, ह्या क्रायमाची म्हायती प्रमाणे पूजा नायक अँड सम ऑफ द एक्युज्ड हॅव मेड कॉन्स्टंट कॉल्स टू लिडरशीप ऑफ भारतीय जनता पार्टी. आणि भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स आणि तांचे लागचे लोक हातूंत भितर सगळे इन्वॉल्व आसा. कोण देसाय आसा, कोण परब आसा, कोण सावंत आसा. आणि ही सगळी लक्षणां बरी न्ही. तुमकां दिसना सगळे ऑपोजिशनान हेचेर एकठांय जावन कितें तरी आंदोलन करपाक जाय म्हणून? बाकी ऑपोजिशनाचें म्हाका खबर ना. आमी आम आदमी पार्टी पक्षातर्फे 8 महिन्या पयलीं हो विशय घेतिल्लो तेन्ना भारतीय जनता पार्टी परत सांगताली की स्कॅम ना, कांयच ना म्हणून. आज 8 म्हयन्यांनी सगळें उघड जायत आसा. पळय, घाण आणि पाप आणि स्कॅम्स हे केन्ना ना केन्ना तरी उफेताच. आज ते उफेल्या and the stink is spreading all over Goa. And this stink is coming not just from Bharatiya Janata Party's headquarters. It is coming from all over Goa. Departmentache trust करतलो जाल्यार investigation has to be public. And every leadership of Bharatiya Janata Party knows who this empress is. ह्यो गजाली आमी सांगपाची गरज ना. पुलिसांनी इन्क्वायरी करत आणि पूजा नायकाचे कॉल डिटेल फाटल्या वर्साचे चॅक करत जाल्यार तुमकां कळटलें, इन्क्लुडींग दीस प्रभू गांवकर हू हॅज बीन अरेस्टेड. ताजे जर सगळे फोटो चॅक करत, फाटल्या वर्सान खंय गेल्ले, कोणाक मेळिल्ले, कितें केल्ले ते कळत. आनी एक सरपंच जो आसा फोंडा तालुक्यांतलो ताका तांणी सांगला फाटी सर म्हणून. आनी एक जो ऑफिस बेरर पीए आशिल्लो तो ऑफ अनदर मंत्री, हे सगळ्यांचे जर रेकॉर्ड चॅक करत, जाचेय तांणी रेजिग्नेशन फाटल्या दिसांनी बॅक डेटीन घेतला दिवाळे पयलींच्यान, हे सगळे जर चॅक करत जाल्यार खुबश्यो गजाली भायर येतल्यो. आज परिस्थिती ही आसा. परिस्थिती अशी आसा की बेकारी असल्या कारणान जॉबा विकती आसा ताका विकती घेवपाक मेळटा म्हणून लोक तयार जाल्या. आणि तांकां हे धमक्यो दिता की तुमी जर पयशे दिले जाल्यार तुमी जबाबदार म्हणून. कोण भिवू नाकाच. कम टू अस, वी विल हेल्प यू and we will see to it that this government is taken to task. This is a scam of the century and Bharatiya Janata Party is responsible for this. Their top leadership is responsible for this.